नमस्कार. सत्तरी तालुक्यात ठाणे सत्तरी या गावात एक धक्कादायक गजाल घडल्या आणि तेका लागून मन खूप विचलित जाला. थंय कोणी तरी नरकासूर धमाका बॉयज म्हणून आसा, तांच्यांनी लॉटरी कुपन ग्रँड नरकासूर ब्लास्ट म्हणून एक हें काडला, लॉटरी टायप समथींग. आणि हेतून खंय इसवण बियर अशी वेगवेगळी प्रायजां आसात. विशेष करून इसवण आहात, बियर आहात. म्हाका एक सांगपाक दिसता, तुमी अशा प्रकारच्यो स्पर्धा घेवन नेमके स्पर्धा न्ही, वॉट इज दॅट समथींग लॉटरी, कितें 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 सांगपाक सोदता? अरे ठाणे सत्तरी गांव एक बरो गांव म्हणून ओळख आहा ह्या गांवाची. आयज त्या गांवचे एक आमचे आदर्श अशे नागरीक दयानंद भाऊ नाईक हांकां आयज संस्कृतच्या संदर्भात तेंच्यांनी जे कितें कार्य केलां त्या संदर्भात गोंय सरकारच्या समाज कल्याण खात्यान पुरस्कार दिला. अभिमानाची गजाल. ह्या ठाणे सत्तरी गांवांत हांव स्वता गेली 12 वर्सां सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमांतल्यान अनेक प्रकारची राष्ट्रीय सामाजिक विचारांची व्याख्यानां करता. आणि अशा ह्या गांवांत ही लॉटरी कुपन ग्रँड नरकासूर ब्लास्ट करप एक विचित्र गजाल आणि मन खंय खूप दुख्खीत जाला. आमच्या स्वताच्या गांवाचें तुमकां सांगता, आमच्या स्वताच्या गांवांत नवरात्रोत्सवान सामाजीक रित्या लोक एकीकडे येवन सगळे लोक एकीकडे येता आणि देवीचे नामस्मरण करता, शांतादुर्गा देवीचे नामस्मरण. एक पॉझिटिव्ह गजाल आमच्या गावातली. आणि आज अशा प्रकारची तुम्ही जी कितें कुपन करून लॉटरी करून तुम्ही कसल्या प्रकारचो विचार आहा तो येणाऱ्या पिढी समोर दिवपाक सोदता? बियरीच्यो बाटल्यो बी प्रायजां, हो तरुणां समोर तुम्ही आदर्श दवरता? अरे अक्कल शुन्य लोकांनो, मात तरी भान बाळगा मरे, कसले तरी भान बाळगा. भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्णान या नरकासुराचो वध केलो. कित्याक नरकासुराचो वध केलो? तो नरकासूर नालायक आसलो. त्या नरकासुरान आमच्या म्हणजे त्या वेळार अन्वयीत अत्याचार केले लोकांचेर, नाका असले. आणि अशा नरकासुराच्या नांवान आयज हे सगळे जे कितें चल्लां हेचे खूब दुख्ख भोगता म्हाका. आणि म्हाका म्हाजे खरें म्हणजे ठाण्यांतल्या जे लोक आहात सुशिक्षीत, आमी ठाण्यात येवन थंय आमी कितें करूं शकना, पण ठाण्याचे जे लोक आहात तांकां म्हाजी विनंती आहा की तुमच्या गांवांत अशा प्रकारचे लॉटरी कुपन वास्तवीक तुम्ही करून दिवू नका. कारण तुमच्या गांवचें एक वेगळें नांव आसा आणि आमच्या सत्तरी तालुक्याचें नांव पिड्यार करूं नाकात. ही म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, लक्षांत दवरा. आणि अशें करून तुम्ही वास्तवान आमचो जो धर्म विश्व बंधुत्वाची संकल्पना आमच्या हिंदू धर्मान मांडली, आमच्या धर्मानच खरें सांगलें की कशा पद्धतीन भगवंताचें ज्ञान प्राप्त करून आपल्या आत्म्याची स्वताची ओळख करून ईश्वराचें ज्ञान प्राप्त करपाक मेळटा, हें आमच्या धर्मान सांगलें. आणि तुम्ही अशा ह्या हेचेर ही जी काय कितें लॉटरी कुपन ग्रँड नरकासूर ब्लास्ट करता, हे चुकीचे, हे पूर्णपणे चुकीचे. तुम्ही हेचो विचार करात. ह्या गजालीचो हो परिणाम तुम्ही जे करतात ते केवळ तुमचेरच जावचो ना, तुमच्या भुरग्यांचेरय जातलो आणि पिढयांचेर जातलो. आणि ही अशी परंपरा तुम्ही करू नाकात हे म्हाका आयज ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगपाचें आहा. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH. ओ मेलो कितरे रास्ता पावस मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह.
टायर चेंज, टायर सर्व्हिस, वा नायट्रोजन गॅस, बिल अलायनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आहा. आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाईन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगाव. आणि मग दोतोरागे वच मरे. पळय